CRZM हो आराखडो मुळात भायल्या कंपनीन तयार केल्लो आसा। गोंयांतल्या पर्यावरण तज्ञांची मतां घेनासतना हो आराखडो तयार केल्लो आसा। ह्या खातीर आराखडो रद्द करचो अशी मागणी पाळोले, आगोंद, गालजीबाग ह्या दर्या वाठारांत रावपी नागरिकांनी केला। RDX ब्युरो रिपोर्ट। पब्लिक कन्सल्टेशन घेऊन आयला कारण त्या नोटिफिकेशनाचो जे नोटिफिकेशन ताणे पब्लिक हियरिंगाक काडलेले आणि जे नोटिफिकेशन आणि पब्लिक कन्सल्टेशनाक काडला दोन्ही नोटिफिकेशनाचो नंबर 1 जो नंबर 1 जाल्यार हे गोंया फक्त वाट दुसरी पावतले थंय म्हूण ते गोंय काबार जातलेच हांच्या प्रमाणे पूण ते काबार करपाक आमी दिवचे ना म्हणून आज आमी ह्या प्रेजेंटेशनाक आमी कित्याक म्हणटा खूब जाणांच्या तकलेन अशें आसतलें की प्रेजेंटेशनाक वचून आयकप कित्याक ना कित्याक आमी जर भितर गेले जाल्यार ते प्रेजेंटेशनाचो जो त्यांचो प्रोसेस आसा ह्या एंटायर CRZ प्लॅन इम्प्लिमेंट करपाचो तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो। आता तांचो एकच प्रॉब्लेम आहा तो प्रोसेस कंप्लीट जायना लोक जेन्ना ह्या प्रोसेसाक पार्टिसिपेट जायना कारण आमचे जे संविधान आसा आमचे जे घटना आसा देशाची ती घटना सांगता त्या घटनेप्रमाणे जो पर्यंत लोकांचे पार्टिसिपेशन ह्या प्रोग्रामान जायना तोपर्यंत हो कायदो जावपाक शकना म्हणून सांगता की लोकांचे पार्टिसिपेशन जर आमी तांकां जावपाक दिले भितर 10 जाण 15 जाण 20 जाण जर वचून थंय बसले जाल्यार ते दाखयतले की लोकांचे पार्टिसिपेशन जाले म्हणून आमी भायर जमला। आमच्या चेअरपर्सनाच्या कॅबिनावर चेअरपर्सन काउन्सिलर सांग तेही तो सांगना डायरेक्ट वयता तूं आपूण प्रेजेंटेशन दीत म्हणटा की मस्तीपण कितें आमी खबर घेवची ना ही मस्तीपणां तेन्ना पळय हे सगळं बोवाळ जाल्लो जेन्ना आमदार विरोधी पक्ष आहलो त्या वेळाचेर आमदाराक आमी फोन करून सांगले सर अशें जाता गोंय विकपाक वाटलें म्हणून तेन्ना आमदार झगडलो आमदारान ते मंत्र्याक आनी मुख्यमंत्र्याकय सांगलें त्या वेळाचेर तेमी आमदाराकच एश्युरन्स दिल्ले आमदाराक उजीर सांगता की आमी तो प्लॅन स्क्रॅप केलो म्हणून जर तो प्लॅन स्क्रॅप केला जाल्यार त्या प्लॅनाच्या प्रेजेंटेशनाक कितें दिताय हे आमदारांनी आमकां स्पश्ट करचें हो प्लॅन आमकां नाका आमदारान उतर दिले आपण लोकां बरोबर रावतलो म्हणून आमदाराचे कर्तव्य आसा आमचे बरोबर रावपाचें पळय काणकोणा बोवाळ जावपाक कारणूच ना। निलेश काब्राल, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर, निलेश काब्राल एनवायरमेंट मिनिस्टर पयली गोष्टी करूंक ना लोकांनी म्हूण ह्यो सगळे लोकांक सगळे गव्हर्मेंट तसलें दिसता। निलेश गव्हर्मेंट जो गव्हर्मेंटान येयला हो गव्हर्मेंटान लोकां फुडें वचून काम करपाक येयल्लो आसा। लोकां लागून आमी आनी हे थोडे NGO आसा हो पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्रिएट करूंक सोदता तितून भितर हांव मिक्स जायना। म्हजें सांगपाचें स्ट्रेट लोकांचे जो फियर आसा तो काडपाक हांव फुडें सरिल्लो आसा। जे फाटल्या गव्हर्मेंटान हांवें ते दाखयल्लो प्लॅन 96चो ते तसले प्लॅन करून ते जायना तो आख्खो गोंयचो प्लॅन आसलो इतलोसो आमी हो प्लॅन जो आसा आख्खे एक विलेजीचे प्लॅन व्हडले केल्ले आसा ते लोकांक पळोवपाक म्हूण हाडलेले आनी हे पळोवन आमी ते फुडें करेक्शन करपाक जाय ते करपाचें आशिल्लें। आतां जर लोकांक जर ते नाका ते थोडे NGO आनी कोण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जरी तेंचेर विश्वास दवरता फाल्यां तेंचेर विश्वास दवरून आपणाचें जें घर आसा वो कितें आसा ते आपणाचो वाडो सांबाळपाक जाय आपणाचे फिशरमॅन सांबाळपाक जाय आपणाचें कितें सांबाळपाक जाय जाल्यार लोकांनी फुडें येवपाक जाय। पयलीं जो हेंचो NGOचो बोर्ड आशिल्लो कोणाचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें दे वर सेयिंग दॅट प्लॅन स्क्रॅप करा प्लॅन आमी स्क्रॅप केलो न्ही आनी कितें करपाचें हो 2011 आनी 2019चो प्लॅन नोटिफाय जाता तेन्ना काणकोणकारांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जालो ना जाल्यार ते कोण येयल्ले पळय तांकां वचून धरा म्हणून सांग म्हाका न्ही म्हाज्या गव्हर्मेंटाक न्ही।